कायद्याचे रक्षकूच जेन्ना भक्षक जाता तेन्ना परिस्थिती हाताभायर वता. तशेंच जालें माशेलांतलो फास्ट फूड पात्रांव विराज माशेलकर म्हणटा ताका 5 जाणांनी बेदम मारहाण केली. नाकार मुठी मारून ताका जाम केलो. हो सगळो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला. धक्कोदायक गजाल म्हळ्यार हातूंत मुख्य दुबावीत आसा तो फोंडे पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल समीर फडते. हे विशींची कागाळ विराज माशेलकारान म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनात दाखल केले उपरांत पुलिसांनी हेड कॉन्स्टेबल समीर फडते, एएनसीचो कॉन्स्टेबल आकाश नावेलकर, मितेश आनी मोहित गाड तशेंच सुप्रेश म्हणून एकलो अशा 5 जाणांचेर एफआयआर नोंद केली. तातूंतलो एएनसीचो कॉन्स्टेबल आकाश नावेलकराक म्हाड्डोळ पुलिसांनी अटक केल्या. निलंबीत केल्लो फोंडे पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल समीर फडते, मितेश आनी मोहित गाड तशेंच सुप्रेश हे सगळे फरार आसात. पुलीस तांचो सोद घेतात. तर पुलीस समीर भट्टे म्हणून तो लास्ट टाइम सस्पेंडेड आसलो. आयज ह्या वड्यान आनी म्हाका बोलो तुवें तुजो आपल्याचो व्हिडिओ मारता तो व्हायरल केला काय बोला. हांवें म्हणलें कोणा कडेन आसा तुका कोणाक दाखयला तें म्हाका म्हणलें सांग. सांगपाक ताणें म्हाका असो म्हणजे टायमूय दिवना. डायरेक्ट ताणें मारपाक स्टार्ट केलें म्हाका आनी 2-3 जाणटे पुलीस कोण आशिल्ले फाटल्यान तेंच्यांनी असो हात धरून म्हाजे अक्षरशः अशें पडल्या कळ्ळें. आनी बरें जालें म्हाजे कडेन सीसीटीव्ही फुटेज आशिल्ली तितून सगळें कॅप्चर जाल्लें आसा आनी तांकां एक्चुअली खबर नाशिल्ली की सीसीटीव्ही आसा म्हणून म्हाज्या हितून. तेका लागून ते तेंच्यांनी चड भितर येवन मारलें म्हाका. तेजे मागीर भितर आयलो परत धुकलपाक लागलो कळ्ळें तुका. हांवें म्हणलें कितें प्रॉब्लम आसा तो सांग. पण तो प्रॉब्लम सांगपाक रेडीच नाशिल्लो. म्हाका बोललो तुका आपूण कितें तें हातांत हांगा दाखयतलो आपूण तुका डायरेक्ट मारून उडयतलो बोललो. मारून उडयतलो सन संपलो. प्रत्येक फावटी तो आयतालो. ही 7वी फावट जाली ताजी. कंप्लेंट केल्या 7 फावटी जाल्ल्यो. फोड्या दिल्ल्यो. आतां म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनाची 3री फावटी कंप्लेंट दिल्या. फूल असॉल्ट केलो म्हणजे मारला म्हणजे हांगासर स्वेल जाता फूल हे सुजला. हत्यार बीन आसलेले तेंचे कडेन हत्यार म्हणजे बारीकशी नायफ कायंड ऑफ कितें आशिल्ली. नायफ म्हणजे म्हाका दिसता तो आयर्न रॉड कितें आशिल्लो बारीकसो तो हांगासर म्हाका फुल्ल पळय तेंच्यांनी म्हणजे घासला असो पळय तुका. म्हणजे तेणें म्हटलेलेंच की तुका कितें तें आपूण मारून उडयता अशें. तो पोटा खातीर कामाक वता आनी हो समीर फडते आसा पळय तो ताका खूब त्रास दिता. अन्याय विशयी तो काय तेज्या हेतून ना कित्यानूय फक्त तेजी बायल पार्टनरशिपीन आशिल्ली तिका काडल्या म्हणून हो तेजी हे बदलो घेता. म्हाका फाल्यां कितें जालें म्हज्या भुरग्याक कितें जालें जाल्यार एका हांव सोडचें ना समीर फडट्या आनी सगळ्या हांव हेजे कडेन वतलें पीएमा कडेन वतलें आनी सांगतलें हेका एरेस्ट कर म्हणून. एरेस्ट करून 2 दीस बी अरेस्ट न्ही ताका सामको सस्पेंड करपाचो कामा वयलो. या प्रकरणात घुसपल्ले आसात ते समीर फडते जो फोंडा पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल जावन आसा. आकाश नावेलकर हो घुवळी वखदा विरोधी म्हणजे एएनसी पंगडातलो कॉन्स्टेबल. मितेश गाड हो आयआरबी पंगडातलो कॉन्स्टेबल. त्या भायर मोहित गाड हो मितेशाचो भाव पूण तो वेवसायान टॅक्सी ड्रायव्हर. आनी एकटो आसा सुप्रेश जेचें आडनांव अजून कळूंक ना. हातूंतल्या आकाश नावेलकाराक हाका पुलिसांनी ट्रेस केला आनी कांय खिणा भितर तो एरेस्ट जावपाचो आसा. समीर फडते सयत बाकीचे 4 जाण आसात ते सध्या फरार आसात. तांचेर म्हाड्डोळ पुलिसांनी सेक्शन 143, 147, 452, 504, 324, 506/2 रेड विथ IPC 149 ह्या कलमा खाला गुन्यांव दाखल केला. सध्याक समीर फडते जो फोंडा पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल आसा ताका तडकाफडकी सेवेंतल्यान निलंबीत केला आनी तो तात्पुरतो सध्या फरार आशिल्ल्याची माहिती म्हाड्डोळचे पुलीस निरीक्षक बाब राघोबा कामत हांणी दिल्ली आसा. म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनांतल्यान गोमंतक TV खातीर शेखर नायक.